नमस्कार आणि येवकार. आयच्या या पत्रकार परिषदेक आमच्या बरोबर हाजीर आसा आदले मुखेलमंत्री तशेंच साऊथ गोवाचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना. आमच्या बरोबर आसा आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा. आयची ही पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण म्हणल्यार काल गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री हाणें एक बेजबाबदारपणे एक स्टेटमेंट केलो. काल तांचे ऑफिस इनॉग्रेशनाच्या कार्यक्रमाक मुख्यमंत्र्यान आमचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना हांणी गेल्ल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळान कितें काम केलां हाचो रिपोर्ट कार्ड दवरचो आपूण चॅलेंज करता अशें म्हणून ताणें काल स्टेटमेंट केलो. आनी हो स्टेटमेंट कोण करता? ज्याच्या सरकाराक 3 कॉन्स्टिट्युशनल हेड्स तातूंत एक स्टॅच्युटरी हेड जाणें सर्टिफिकेट दिल्या की हो द मोस्ट करप्ट सरकार. गव्हर्नरान आदल्या गव्हर्नरान सर्टिफिकेट दिल्ली आसा की हो मुखेलमंत्री आनी ताजे सरकारांतले मंत्री करप्शनान इन्वॉल्ड आहा. जे अधिवेशन जालें तातूंत आमी पळयलें की स्पिकरान सांगलें की ताजोच एक मंत्री करप्शनान बुडला आनी लोकायुक्तान दाखोवन दिला की 21 करप्शनाच्यो केसीस आसा. ह्या सरकाराचो हेड मुखेलमंत्री आमकां जाप विचारता. जो पयर तांणी कार्यक्रम केलो विकसीत भारत, जे सरकाराचे पयशे वापरून तांणी बीजेपीची रॅली केली. हांव बीजेपीची रॅली कित्याक म्हणटा? कित्याक त्या कार्यक्रमान म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक कळून आयलां की आमचो खासदार हाणें इतलें काम केल्लें की ताणें भिवूनच ताजे फोटो सुद्दां लावना त्या कार्यक्रमाक. जे तांणी बॅनरां लायलीं तातूंत तांणी नॉर्थ गोवाचे सुद्दां खासदाराचे फोटो लायले, पूण थंय साऊथ गोवा एमपीचे बॅनर ना. कित्याक? भिलो? भंय दिसलो तुका? जे तांणी आतां सांगलें की साऊथ गोवाक आमकां 5 उमेदवार आयले म्हणून, की तांणी जे सांगलें की हे 5 प्रोबेबल आहा म्हणून. सो ह्या बीजेपी सरकाराचे रिपोर्ट काडूच म्हाका दिसता ते कोण एस्पिरंट आहा पळय तातले 2 जाणांनी आउटरायट तोंडार सांगलें मरे आमकां नाका म्हूण तुजी तिकीट. एक दिगंबर कामतीन सांगलें आनी दुसरो स्पीकर रमेश तवडकरान सांगलें की आपल्या खासदाराची तिकीट नाका. म्हणल्यार म्हाका दिसता तुमचो रिपोर्ट कार्ड पळोवनूच तांणी तें डिसिजन घेतलां. म्हाका कालच्या मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटाचेर मुख्यमंत्र्याक थोडे जापो विचारपाक जाय. म्हाका दिसता तुवें आमच्या खासदाराक जो रिपोर्ट मागला तो आमचो खासदार रुलिंगान ना, आमचो खासदार ओपोजिशनान ना, आनी सगळ्या देशाच्या जनतेन पळयला की हे मोदी सरकार कशा पद्दतीन तांणी सगळ्या खासदारांक सस्पेंड केले पार्लमेंटान. कित्याक केले सस्पेंड? कित्याक ते लोकांचे प्रश्न विचारताले म्हणून. आमचो लिडर राहुल गांधीक तांणी सस्पेंड करून ताचे पार्लमेंटांतल्यान काडलो. कित्याक काडलो? कित्याक तो लोकांचे प्रश्न ज्वलंत प्रश्न विचारतालो म्हणून. म्हाका मुख्यमंत्र्याक विचारपाक जाय की जो ताजो फॉर्मर राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर आशिल्लो ताजो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना गोंयच्या जनते मुखार दवरतलो? हो प्रश्न एक. दुसरो प्रश्न आसा तो की तुजे जे फ्रंट इंजिन आसा त्या फ्रंट इंजिनान आमच्या ओपोजिशन खासदाराक कितले कॉपरेशन दिलें गेल्ल्या 5 वर्सांक? काय बीजेपीन फक्त खासदारांक पार्लमेंटांतल्यान सस्पेंड केलें टू सप्रेस द वॉयस? तिसरें, मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या जनतेक रिपोर्ट दिवचो की मोदी सरकारान स्क्रॅपिंग ऑफ डिस्ट्रक्टिव्ह 3 लिनियर प्रोजेक्ट्साचें कितें जालें हाचो म्हाका दिसता रिपोर्ट कार्ड ताणें गोंयच्या जनते मुखार दवरचो. चवथो, जो डीपीआर मोदी सरकारान अप्रूव्ह केलो कालसा बंडुरा प्रोजेक्टाचो ताजो रिपोर्ट कार्ड तूं आमकां केन्ना दिता की तो विड्रॉ करतलो म्हणून? 5वो पॉइंट, तूं आतां साऊथ गोवाक तुवें आतां रिवणान IIT तूं प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता इन ग्रीन फील्ड, इन कल्टिवेबल लँड.
ताजो रिपोर्ट कार्ड तूं आमकां गोंयकारां मुखार केन्ना दवरतलो की ताच्या पासून गोंयकारांक कितें बेनिफीट जातलें किंवा थंयच्या स्थानीक लोकांक कितें बेनिफीट जातलें. 6वो पॉयंट, तुवें जे लोलयां तूं फिल्म सिटी हाडपाक सोदता त्या फिल्म सिटीचो रिपोर्ट तूं गोंयकारां मुखार केन्ना दवरतलो की थंयचे स्थानीक काणकोणच्या लोकांक कितले जॉब मेळटले, तातूंत गोंयचे लोक एम्प्लॉयमेंटान कितले आसतले, ऑपॉर्च्युनिटीज कितें मेळटली आनी लोलये कोम्युनिटीक कितें बेनिफीट हाचें म्हाका दिसता तुवें पयलीं रिपोर्ट कार्ड दिवपाक जाय. 7वो, जे तुमी मेगा जॉब फेअर जे केलें जाचेर तुमी 4 करोड रुपया मोडले ताजो रिपोर्ट कार्ड केन्ना दितलो की कितल्या गोंयकारांक तुवें नोकऱ्यो दिल्यो त्यो. 8वो, तूं आतां गेल्ले 12 वर्सां जे तुमचे राज्यान जे सरकार आसा आनी 10 वर्सां तुजें मोदी सरकार, तुमी एव्हरी 6 म्हयन्यांनी गोंयकारांक फटयता मरे की आमी मायनिंग रिझम्पशन करता, मायनिंग चालू करता. आतां 10 वर्सां जाली ताचे रिपोर्ट दी केन्ना मायनिंग चालू जातलें तें. कित्याक प्रत्येक अधिवेशनान तूं सांगता 3 म्हयन्यांनी चालू जातलें म्हणून. 9वो पॉयंट, जे लोकायुक्तान 21 करप्शनाच्यो ज्यो केसीस पळय चार्ज केल्या ह्या सरकाराचेर ताजो रिपोर्ट तूं आमकां केन्ना दितलो. 10वो पॉयंट, जी मिस्टिरियस डेथ जी जाली पळय ऑफ सिद्धी नाईक ताजो तुवें अजूनय रिपोर्ट कार्ड दिवंक ना. आनी आमकां आतां अशी म्हायती मेळ्ळ्या की जो ऑफिसर इन्वॉल्व आशिल्लो इन दॅट पर्टिक्युलर केस तुवें ताका काडलो आनी ताका ट्रान्सफर करून ताका तुवें प्रमोशन दिलें मरे त्या ऑफिसराक. सो ताजो रिपोर्ट कार्ड सिद्धी नायकाचो तूं केन्ना दिता. 11वो पॉयंट, जे 500 करोड रुपया तुझे अंडर सोशल वेलफेअर स्किमाचे अंडर जे पेंडिंग आहा गोंयकारांक दिवपाचे ते पयशे तूं केन्ना दितलो हाजो रिपोर्ट तूं आमकां केन्ना दिता. 12वो पॉयंट, जे 1432 करोड रुपया जे सरकारान वसूल करपाक जाय फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल अँड गव्हर्नमेंट ऑफिसीस अंडर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हाजो रिपोर्ट केन्ना दिता की हे पयशे केन्ना येतले ते. 13वो पॉइंट, 2000 कोटी रुपया तुझ्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे क्रोनी फ्रेंड, हांव म्हणटा क्रोनी फ्रेंड ह्या सरकाराचे अडानी, जिंदाल, वेदांता हांचे कडल्यान तुवें जवळपास 2000 कोटी रुपया वसूल करपाचे आहा अंडर द रुरल वेलफेअर सेस, अंडर ग्रीन सेस आणि अंडर मायनिंग स्कॅम जो तुम्ही गोयच्या जनतेक पळय फटयलो की 35,000 कोटी रुपयाचो स्कॅम जाला म्हणून आणि लास्टाक तुम्ही 35,000 वयल्यान 3.5 आयले ते पयशे तूं केन्ना रिकवर करतलो. 14वो पॉइंट, जेन्ना काँग्रेस सरकार आशिल्लें तेन्ना गोंयचे रीण आशिल्ले 5,000 कोटी रुपया. आज तुवें तें व्हरून 35,000 कोटीचेर पावयल्लें आसा गोंयचें रीण. म्हणजे प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार तुवें 2,20,000 रीण दवरिल्लें आहा. आज गोंयकाराच्या माथ्यार तलवार आहा ती तूं कशी काडटलो हाजो रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता. 15वो, जे 19 मेडल विनर्स ऑफ स्पेशल ऑलिंपिक जे जाले तांचे तुवें प्राइज मनी अजूनय दिवं ना मरे. सो ते पयशे दिता ताजो रिपोर्ट तूं आमकां केन्ना दिता. 16वो पॉइंट, तुम्ही जे फाटल्या दिसांनी जे अधिवेशन जालें जे स्पीकरान चार्ज केलो की तुजो एक मंत्री करप्शनान इन्वॉल्व आसा म्हणून ते तुम्ही फॅमिली सेटलमेंट म्हणून सांगून 4 जाण बसले आणि ते तुम्ही सेटल केले आणि गोयच्या जनतेक फटयले हाजो रिपोर्ट तूं गोंयकारांक केन्ना दिता. नेक्स्ट पॉइंट, तुवें आतां मायनिंग पॉलिसी आयर्न ओर डम पॉलिसी केली. तुम्ही स्टडी करना आसतना, क्वांटम काडना आसतना, ताची क्वॉलिटी काडना आसतना खंय तरी 2 जाण बसले आणि तुम्ही मायनिंग पॉलिसी केली हाजो रिपोर्ट कार्ड तूं गोंयकारां मुखार केन्ना दितलो. नेक्स्ट, जे आज गोंयान फेटल एक्सिडेंट जातात, जे आज गोंयकार बाबडे आपलो जीव वता तांचो रस्त्यार एक्सिडेंट जावन हाचो रिपोर्ट कार्ड तूं आमकां केन्ना दितलो. नेक्स्ट पॉइंट, जे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अजूनय आयसीयू ना, अजूनय कॅथ लॅब ना, अजूनय न्यूरो युनिट ना हाजो रिपोर्ट तूं गोंयकारांक केन्ना दितलो. नेक्स्ट पॉइंट, जे ब्युटिफिकेशन फ्रॉम कोलवा सर्कल टू कोलवा बीच जी कितली वर्सां जाली पेंडिंग आहा ताजो रिपोर्ट तूं आमकां केन्ना दिता. नेक्स्ट पॉइंट, जे कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेट आणि हेर जे इंडस्ट्रियल इस्टेटीन आज एअर पोल्युशन आणि वॉटर पोल्युशन जाता, जे लोक कंप्लेनी घालीत आसा ताजो तूं रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता.
नेक्स्ट, जो तुझो टीसीपी मंत्री आसा तो एव्हरी टाइम कितें ना कितें चेंजीस करता, नवी अमेंडमेंटां हाडटा. आता गेल्ल्या अधिवेशनात तुम्ही आनी एक अमेंडमेंट हाडले 39A. सो हे फक्त तुमकां बॅगो कलेक्ट करपाचें साधन. ताजेर तूं इन्क्वायरी केन्ना करतलो, हाजेर आमकां रिपोर्ट केन्ना दिता, कित्याक तो फक्त गोंयचे जागे विकत आहा. नेक्स्ट, ज्यो हेरिटेज बिल्डिंगी आसा, जे स्कूल्स आसा, जे कॉलेजीस आसा, हांचे सेफ्टी ऑडिट अजून मेरेन जाल्ले ना. हाजे सेफ्टी ऑडिट तूं केन्ना करतलो आनी हाजो रिपोर्ट आमकां केन्ना दिता. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ते मिटिंगेन येवन थंय फटाशे मारचे न्ही, आनी तो भायर झेतान थंय पळय काल सांगतालो की आपूण चॅलेंज करता की खासदारान हाजेर उत्तर दिवचें म्हणून. हांव मुख्यमंत्र्याक 8 दीस दिता, 24 वरां सुद्दां न्ही, 8 दीस दिता. जे आमी 24 प्रश्न पळय तुका विचारल्या हाजो रिपोर्ट कार्ड तूं केन्ना दितलो. म्हाका दिसता हाजेर तुवें क्लियर गोंयकारां मुखार येवपाक जाय. कित्याक बीजेपीची स्टायल कितें आहा, फक्त इव्हेंट करप, जे ऑफिस आसा ताका मातसो पेंट मारप आनी परत इनॉग्रेट करप आनी म्हणप नवें ऑफिस ओपन केलें. सो म्हाका दिसता गोंयची जनता ही हुशार आसा आनी तुका आमच्या खासदाराक विचारपाचो रायट आनी अधिकार ना. साऊथ गोवाची जनतेक खबर आसा की खासदारान कितें काम केलां तें, आनी तो आपले जे ताजे कार्यकाळान जे ताणें कितें केलां तो ही वील एक्सप्लेन यू. सो म्हजो डिमांड आज आसा की हो इनसेन्सिटीव, बेजबाबदार आनी करप्ट सरकाराचो मुख्यमंत्री म्हाका दिसता हाणें ह्या प्रश्नाचेर, जे गोंयकाराचे ज्वलंत प्रश्न आसा हाजेर जाप दिवन हाजो रिपोर्ट कार्ड दिवपाची अत्यंत गरज आसा. बाब फ्रांसिस्को सार्दिना. सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक हांव बरो दीस हांव दितां. आनीक हे फावटी आमचें लास्ट सेशन जावन जालें. जेन्ना हांव सांगूंक सोदतां, जायते मेंबर्स ऑफ पार्लिमेंट तांचो आज पर्यंत लास्ट इन्स्टॉलमेंट येवंक ना. म्हाका अभिमान भोगता सांगपाक की म्हजो लास्ट इन्स्टॉलमेंट येवन तो पयशे मोडून लोकां खातीर तो काबार केल्लो आसा. सांगपाक जायते 4 जीम दिल्ले आसात, 3 प्लेग्राउंड दिल्ले आसात, 5 सेमिट्री दिल्ले आसात. जे आमचे हँडिकॅप भाव भयण्यो आसात तांकां 40 बायक दिल्ले आसात. आर्टिफिशियल लिम्स, एम्ब्युलन्स दिल्ली आनी हर्स वॅन 5 दिल्ले आसात. आनी 22 पंचायतांनी हांवें स्लॅब्स दिल्यात, कित्याक थिंगा भितरल्यान मारग तांचे उशीर आसा. थोडे कडेन 2 कडेन आमी CCTV दिल्यात, कित्याक पंचायताचे एक मागणी आशिल्ली की थिंगा चोरयो जातात आनी कितें जाता, आमकां CCTV दी म्हूण. आनी त्याच बरोबर 35 इस्कॉलांक हांवें कंप्युटर्स, लॅपटॉप, प्रोजेक्टर्स हें सगळें दिलां. आनीक म्हजे पयशे हांवें लोकां खातीर काबार केल्ले आसात. इतलेंच न्ही, जो आदलो MP जो आसलो सावयकर, ताजे 2,60 लाख उरलोले स्पेंड मोडी नासतना ते म्हाका एक संदी मेळ्ळी. ते मुगे एकाउंटांत येवन हांवें ते लोकां खातीर मोडलेले आसात. कोण म्हणटात तांकां हांव सांगूंक सोदतां, हे पयशे जे येतात ते MPल्या एकाउंटांत वचनात, ते कलेक्टर कडेन आसात. आनीक जेन्ना आमी संदी दितात हें कर तें कर तें कर, तेन्ना ते आमी मोडटात. पयरूच हांवें सावर्डें कंप्युटर्स आनी हाय स्कुलाक हायर सेकंडरी तांकां दिले. आनीक हांव CMाक सांगूंक सोदतां की MP खूंय आसा, तुमगेलो MLA हाजीर आशिल्लो बाब गांवकार त्या फंक्शनाक, की तुका म्हायती ना जाल्यार ताकोड विचार. आनी तुमीय जाणात हांव गोंया आसल्यार एवरी वेनसडे हांव मुगेली प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी जायते फावटी तुमी येवन प्रस्न दितात. सांगपाक गेले ते फावट म्हाका काँग्रेस पार्टीन तिकेट दिली. आनीक सावयकर जो मुजेर बसयल्लो BJP,
म्हाका सुमार 10,000 9,800 कितली मोतांनी म्हाका लोकांनी जिखयलो आनी म्हाका दुबाव ना जेन्ना इतलें काम केलां तेन्ना हे फावटी तरी म्हाका तिकेट दिल्यार जरूर आमचे साऊथ गोवाचे वोटर्स काँग्रेसाक जिखयतलेत आनी काँग्रेस म्हणजे हांव बसल्यार म्हाका भोव मोतांनी हे फावटी निवडून हाडटलेत कित्याक जायते इस्कॉलांनी वो कोणें आनी पंचायतांनी तांकां चीट बरयल्ली सुरवातेक कितें काम आसल्यार म्हाका हाड्यात थोड्यांनी हाडूंक ना पूण आतां लिमाण कोडेन हाडटात कित्याक आतां आमचे पयशे काबार जाल्यात तेन्ना हांव तांकां सुबेदार सांगूंक सोदतां हांव पडतो तरी हांव निवडून आयल्यार तिकेट दिल्यार तुमी निवडून हाडल्यात हो म्हाका दुबाव ना तेन्ना ही तुमी आतां कामांत धाडल्यात ही हांव प्रायोरिटीन मुखार करतलो आतां हो सरकार जो म्हणटात तो बोंडोना फोडपाचो ओन्ली एश्युरन्सीस हो आमचो चीफ मिनिस्टर आतां आमच्या गोंयांत 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स सांगलें कोल हाब मागीर तो बांगलो जो आसा आमच्या ओल्ड गोंया हेरिटेज सुवातेर आयज लोकांक रेंव ना एक बारीक मनीस रेंव नासतना कितें करतलो कितले फावट हांवें तांकां सांगलें की रेंवेची गरज आनी जेन्ना रेंव मेळ्ळो ना ताजो प्रायस चोडटा आनी हाल्यार मेळ्ळ्यार तो पत्तो देवना म्हणजे इनडायरेक्टली हो सरकार हो म्हारगाय चोडपाक हो करतलो आसा एक्सपान्शन ऑफ पोर्ट हांवें सांगलें तुमी रेजोल्युशन दियात सरकाराक धाड्यात की पोर्टाचे प्रिमायसीस ताज्या मायज आनी वचपाक नाका हिंगसान सांजासीन एरोदनासान बेतूल कित्याक गरज पोर्ट मार्मगो पोर्ट फकत पोर्ट आहा तें ती ज्युरिडिक्शन जावपाक जाय आतां आमची शुगर फॅक्टरी हाचे आमचे बडे फार्मर्स तांणी न्हिदून बसून थिंगा कितले दीस आझाद मैदानार वचून सरकारा दोड्या मुखार हाडलें की आमची शुगर फॅक्टरी परती चालू करात काय कोण ते इथेनॉल प्रोजेक्ट करूंक सोदतात हांव जाणू शुगर फॅक्टरीक लुकसाण जाल्लें आसा कित्याक मिसमॅनेजमेंट जाल्लो आसा पूण हांव सीएमाक हिंगा दोड उगडपाक मागता की सरकारा तो फायदो करपाक न्ही सरकारा तो गुड गव्हर्नन्स आनी लोकां खातीर इवन तरी लुकसाण जालें लोकां खातीर हें दवरपाक जाय कित्याक आमचो सरकार आहा तेन्ना हें सगळें आमी स्टार्ट केल्लें लोकांक मोटिवेट केल्ले शुगर केनांक प्रोडक्शन सुरू करपाक आयज तांणी बिकेक वचपाक जाय खूंय कर्नाटकाक आनी महाराष्ट्राक तेच भाशेन आयज पर्यंत शेड्यूल ट्रायब हांकां आमकां इन्क्लूड केलो ना आमच्या असेंब्लीन तांकां रिजर्वेशन दिवंक ना हांवें चीट बरयल्या आनी हांव मागतां जात तितले बेगीन हें केंद्र धाडून तांकां शेड्यूल ट्रायबांक आमचें रिजर्वेशन दिवपाक आनी त्याच बरोबर आमचे धनगर भाव जे सगळ्यान भितर फाटीं आसात आनी ते आयज ओबीसी म्हणून वतात तांकांय शेड्यूल ट्रायबांक इन्क्लूड जावपाक जाय सो हे म्हणून हांव सुबेदार सांगूंक सोदतां की हो बसता तो बसता तो बसता कोणूय बसूं आनी काँग्रेस साऊथ गोवा मुगेल सिधा सांगता म्हाका फरक पडना जे आमचे इंडिया एलायन्स केला आख्या देशांत आमी रावताय हिंगाय ते फॉलो करतल्यात आनी जे कोण पळय आमचे एलायन्सानात आनी कोण कॅन्डिडेट घेतात तांकां 1% चान्स ना हिंगा जिखपाक फकत 100% चान्स आहा वोट फोडपाक आनी हे भविष्यांतल्या फकत बीजेपीक मदत करपाक पूण हांव म्हाका तिकेट दिल्यार हांव कॅर करिना आमची पार्टी आसा आनी लोक म्हज्या बरोबर आसात जायते लिडर्स जे काँग्रेसान निवडून दिल्ले तांकां पयशांनी हे बीजेपीन घेवन येले तांचें धरण आहा बीजेपीचें ते पयले लोक जुनी तांचे बरोबर नाय ते जिखून आयिल्ले लिडरांक पयशांनी घेवन ते आमचे बरोबर
आसात म्हूण दाखोवपाक. ते लिडर गेले जायत, पूण आमची साऊथ गोवाची परजा आनी नॉर्थ गोवाचे काँग्रेसमॅन जे आसात ते बीजेपीक वचूंक नात. हे म्हणून हांव आनीक एक फावटी लोकांक सांगूंक सोदतां, तुमी आयज पर्यंत सावथाचे म्हजे बरोबर रावल्यात, काँग्रेसा बरोबर रावल्यात. एक पार्टी म्हाका तिकेट दिल्यार तुमी म्हज्या बरोबर रावतल्यात, काँग्रेसाच्या बरोबर रावतल्यात, हो म्हाका इल्लो पूण दुबाव ना. देव बरें. हांवें शेनवार दीस रिवॉन सेमिट्री इनॉग्रेशन दवरलां सारपाजाक. जरी जर सीएम म्हणटा कांय करूंक ना, हांव सीएमाक सुबे मजार सगळे रिवनाच्या लोकांच्या नांवान ताका आमंत्रण दिता आनी तो आयलो जाल्यार ताका हांव इनॉग्रेट करूंक लायतलो. हांव करचो ना, तोच करतलो सेमिट्रीचें इनॉग्रेशन. आनी कितें क्वेश्चन मारले हाती जालें. सी वॉट एवर एमावंट वॉज देर, कित्याक आमकां 1.5 वर्सां पयशे येवंक नात. सो ते भायर घालून ते मुगेल पयशे मोडून आनीक 2,60,00,000 म्हाका मेळ्ळे, सगळे म्हजे मोडून 5, 3, 15, 4, अरावंड 20 crores. लास्ट हे केला पळय आमचे बरोबर ना आमचे फोटात हे म्हणटा दिस इज युअर कॉमेंट अगेन्स्ट आप. सी हांव आज कॉमेंट करना, कित्याक आमगे सेंट्रल पडे आहा एलायन्स, जेन्ना जायना तेदो मागीर उलयतलो, कित्याक आयज पर्यंत ते बराबर आसात, कित्याक ते पळया. काल तेंच्यांनी तेंचे सायडीचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर केला. कॅन्डिडेट डिक्लेअर म्हणलो कितें, तांगेर तो मनीस आहा, पूण वयत तें जाता तें पळोवन मागीर पळयतले न्ही कोण भुयसोत तो डिक्लेअर म्हणून कोण. आय हॅव नो कमेंट. अरे काल गोमंतकाचो कोण आहा, काल आमी दोगूय जाण अमीत बसून क्लॅरिफाय केलें मरे. काल गोमंतकाचेर दोगूय जाण अमीत बसून क्लॅरिफाय केलें मरे. सो दिस that discussion is going on at central level, at India level. That they have also shared that the discussion is going on. It is their suggestion, what they are suggesting, that he is probably their choice. आनी कितें आहा? आम्ही बाबा कुरू सिल्वान केला की त्यांनी कॅन्डिडेट डिक्लेअर आपण डिक्लेअर केला. कित्याक तुमगे म्हणटा अजून कोण कॅन्डिडेट हो हें जायना, तुम्ही 5 जाण म्हणटा झगडो जाता. कशें झगडात आहा म्हणटे आय डोंट, एटलीस्ट म्हजे कडेन तरी कोणाची झगडी येवना. आनी आम आदमी पार्टीन एक सजेशन दिलां दॅट बाबा फाल्यां वी हॅव वन प्रोबेबल कॅन्डिडेट हू इज दे हॅव डिक्लेअर्ड एज वेन्झुवेलस. Now Congress party it's a national party. We have been winning South Goa for so many now decades. There is a process. So we had asked invitations, applications for whoever are aspirant. आता काँग्रेस पार्टीक आमकां साऊथ गोवा 8 एप्लिकेशन आयल्या मरे आनी नॉर्थ गोवाक 8 एप्लिकेशन आयल्या. सो दॅट मिन्स वॉट, दॅट लोकांक काँग्रेस पार्टीचे तिकीट जाय, मीन्स दे वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट ऑन काँग्रेस पार्टी. That shows that in spite of हे 8 पळय डिफेक्टर गेले, हे पळय आनी पळय गोंयकारांचो पळय विश्वासघात केलो, in spite of that also people want to contest on Congress ticket. So that names have come, तो process start झाला. We have sent it to screening committee. Now screening committee will send those final names to the CEC and CEC will declare. Maybe the candidate doesn't know what happened between the other days. थँक्यू. Thank you. तुम्ही पळयतात GNH.